विसावा उपरांत परत एक फावट येवकार। आता पळोवया फुडल्यो खबरो। उटान संघटनेन 9 ऑगस्टाक पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आदिवासी दीस मनोवपाचें थारायलां। संघटनेन बुधवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ह्या विशीं म्हायती दिली। ह्या फावट ही कार्यावळ आयोजीत करपाक उटा राष्ट्रीय पावड्यावेल्या आदिवासी विकास परिशदेचें सहकार्य मेळटलें अशें उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान सांगलें। पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात ही कार्यावळ जातली। सुद्धा आम्ही एक मुद्दो घेतले तो म्हणल्यार प्रत्येकान आपल्याले सेन्ससा जे आमचे लोक नोंदणी करपाक येतले, जे सरकारी कर्मचारी येतले जेंचे मार्फत केल्ले वयतले, कारण हो आंकडो अत्यंत म्हत्वाचो आणि हेजे वेल्यान पर्संटेज जे ठरले वता म्हणून सुद्दां ताजे सुद्दां जागृती करपा खातीर तालुका लेवलार जेन्ना बैठक आसतले, गांवांत जेन्ना आमी गांव संपर्क अभियान जेन्ना उटा मार्फत चलयतले त्या वेळार हो सुद्दां हेजी सुद्दां आमी जागृती करतली। त्याच बरोबर सरकारच्या मार्फत सुद्दां अनेक ज्यो योजना आसात त्यो योजना सुद्दां त्या गांवांतल्या लोकां पर्यंत पावले काय ना, ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत जवळ 25-26 योजना आसात, त्या योजनाची सुद्दां माहिती ह्या गांव संपर्क अभियानांतल्यान आमचो दिवपाचो प्रयत्न आसा।